आज कशे आमचे सगळे लोकांनी ठरयला ते प्रमाणे आमी भितर 2 आतां क्रिमिनल कंप्लेंट्स लॉन्च केल्यात। पयली क्रिमिनल कंप्लेंट इज अगेन्स्ट द पुलीस इन्स्पेक्टर, जे इन्स्पेक्टरान 6 लोकांचेरूच FIR घातल्या, फॉल्स FIR। हे हाजेर आमी ताजेर कंप्लेन घातल्या की ताणें आपल्याचो पावर मिसयूज केला। दुसरी आयज आमी क्रिमिनल कंप्लेंट घातल्या ती अडानी, जिंदल, वेदांता, MPTचो चेअरमॅन, साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचो जनरल मॅनेजर आणि चीफ मिनिस्टर आणि एनवायरनमेंट मिनिस्टर आणि अदर जे जे इन्वॉल्व आसा ह्या कोळश्याचे हितून प्रोजेक्टान तेंचेर आमी क्रिमिनल कंप्लेन घातल्या कित्याक हे सगळे लोकांची जीव आसा, लोकांचे लायफ आसा ते धोक्यांत घालूंक सोदतात। ग्लोबल वॉर्मिंगांतल्यान हे सबंद जग काबार करूंक सोदतात। आमची जी लोकांचे पोट आसा तेंय सगळे काबार करूंक सोदतात। सो आमी तांचे जेनोसायडल क्रायम लोकांचे विरुद्ध सबंद जी ह्युमॅनिटी आसा, मनशाची जात आसा हाजे विरुद्ध हे जे काम करता हाजेर आमी क्रिमिनल कंप्लेंट केला। मागता गव्हर्मेंटा कडेन की लोकांच्या भावने कडेन खेळचें न्ही, लोकांची जी पाशेंस आसा, लोकांचे जे पेशन्स आसा त्या पेशन्साचो टेस्ट करचो न्ही। आज सुद्दां ताणें जे टॅक्टफुली केल्लें आसा, 6 जाणांची नांवां आसात पूण दोगूच लोकांक आपयला, म्हणजे तुमी खंय तरी टेस्ट करपाचो प्रयत्न करतात। जो आमचो निलेश काब्राल आमच्या काही लोकांक सांगतालो की आमी तुमकां थकयतले, पूण हांव सांगपाक सोदतां आमी थकचे ना, आमी तुमकां काबार करतले। काबार म्हणजे पॉलिटिकली काबार करतले आनी तुमी स्वता जातले, आमी करचे ना। तुमी तुमच्या कर्तृत्वांनी स्वता काबार जातले कित्याक तुमी गोंय काबार करपाक उठला। आमकां दिसता की जेन्ना 8,000 लोक एक कडेन आसात आनी तातूंतले सिलेक्टीव 6 जाणांचेर FIR दाखल करप म्हळ्यार सरकाराचो हो प्लॅन आसा की मुवमेंट फोडपाची। पूण प्रत्येक सरकाराचो असो एक प्लॅन उरता की मुवमेंट कशी तरी फोडप, पयलीं 6 जाणांचेर केसी घालप। म्हाका जाल्यार दिसता सरकारा जर कापस्ताद आसा जाल्यार त्या दीस थंय दिगंबर कामत आशिल्लो, विजय सरदेसाय आशिल्लो, रेजिनाल्ड आशिल्लो, क्लाफास आशिल्लो, तांचेर कित्याक केसी घातलो ना सरकारान? तुमचे प्रतिनिधी ते ऑपोजिशन लिडर तो तांचेर पयली केस घालनी, लिडराचेर पयली केस घालप आनी मागीर सामान्य जनतेचेर केस घालप। सो तांणी तांचेर पयली केस घालपाक जाय आशिल्ली। आज ताणें फ्रेडीन कॉल दिलो की आपूण अरेस्ट जावपाक तयार आहा म्हण। हांव म्हाज्या आमदाराक सांगता की फाल्यां यो आनी अरेस्ट जावपाक तयार जा, तूं बरोवन दी म्हण। सगळ्यांनी बरोवन दिवचें आपल्याक जाय तशें की आपूण अरेस्ट जावपाक तयार आसा म्हण। अरेस्ट जावपाक हांगा कोण भिनात। आनी सरकाराक आमी पयलेंच सांगलां की फाल्यां जर तांगेली जर अशी जर मुवमेंट उरली जर जायत जाल्यार गोंयची जेल पावपाना। ह्या चळवळी खातीर ही चळवळ लोकांनी चलयला। आज हांव सामान्य गोंयकार म्हण हांगा हजर आसा, गोवा फॉरवर्ड न्ही, सामान्य गोंयकार, गोंया बद्दल मोग आशिल्लो एक गोंयकार म्हणून हांगा आयला गोंयकारा बरोबर रावपा खातीर। आमी चांद्रा गेल्ले त्याच कामा खातीर वी आर देर विथ द पीपल आनी हो हे आंदोलन आनी चड वाडोवपाक सरकार कारणीभूत जाता। वी आर नॉट अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट बट वी वॉन्ट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट। आमकां स्कुलां शिकयताय